वागातोर हेलिपॅड पार्किंग वाठारा लागसार दोन गटांमदी काय कारणांक लागून वाद निर्माण जालो। हो वाद मारबोळेचेर पाविल्ल्यान दोग तरणाटे गंभीर जखमी जाले जाल्यार गाडयेचें लुकसाण जाला। या प्रकरणात अणजुणा पुलिसांनी महाराष्ट्रातल्या तिगांक अटक केला जाल्यार एकल्याचो सोद अजून सुरू आसा। पळय हांव सध्या अणजुणा पुलीस स्टेशनार आनी अणजुणा पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हणजे आयज सकाळी फांतोडेर 5 ते 6 ह्या वरांचेर वागातोर हेलिपॅडाचेर एक असाल्ट जाल्याची खबर सध्या समोर येयली आसा। 3 जाण फ्रेंड, 2 चले आनी तांचे वांगडी जे चेडूं वर्स आशिल्ले, हे तिगूय जाण कोरगांव हांगासर जात्रेक गेल्ले आनी जात्रेक भोंवन येयल्या उपरांत ते थेट वागातोर अणजुणा हांगासर जे हेलिपॅड आसा त्या हेलिपॅडाचेर पावली। तेंच्या बरोबर सायडीक जेन्ना ती हेलिपॅडार पावली तेन्ना तेंच्या कुशीक काही 4 जाणांची जी एक ग्रूप आशिल्लो भुरग्यांचो तो सायडीन आशिल्लो आनी हे जे 3 जाण फ्रेंड आशिल्ले हे आपल्या ऑल्टो कारीन भितर गाडयेन बशिल्ले। अचानक कितें वाद तेंच्या मदीं जालो ते दोगांय ग्रुपां मदीं आर्ग्युमेंट स्टार्ट जालो आनी आर्ग्युमेंट करता करता खंय तरी ही झगडीचें रुपांतर जालें। तर ते झगडीच्या रुपांतरांत खंय तरी एकामेकाचेर हातापायेन मारामारी करपाक लागली। ह्या दोन्ही ग्रुपां मदीं खंय तरी झगडी नेटान पेटली आनी एकामेकाक तेंच्यांनी मारता आसतना एकट्यान सोऱ्याच्या बाटलेन एका भुरग्याचेर मारून तकली फोडली, तर दुसऱ्यान फातर एकट्याच्या तकलेर घालून तेका थंयसर इंजर्ड केले। हे 2 यूथ जे आसा ह्या असॉल्टांत मेजरली इंजर्ड जाले। असॉल्ट जाल्या उपरांत हे 4 भुरगे जे आशिल्ले तितूंतलो एकटो आपली बायक घेवन थंयच्यान पळत गेलो, तर 3 जाण ट्रिपल सीटाचेर एका गाडयेचेर थंयच्यान फरार जाले। जे इंजर्ड यूथ आशिल्ले ते थेट सकाळी आजिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर गेले आनी थंयच्यान उपचार जाल्या उपरांत अणजुणा पुलीस स्टेशनाचेर तेंच्यांनी रितसर कंप्लेन केली आनी कंप्लेनीच्या आधारेर अणजुणा पुलिसांनी ही कंप्लेन रजिस्टर केली। ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान 3 भुरग्यांका सध्या डिटेन करून अणजुणा पुलिसांनी आपल्या कस्टडीत दवरलेले आसा आनी तांकां कांय वेळात अरेस्टूय केले वयतले। तर फुडली कारवाई करून तांकां फाल्यां म्हापसा JMFC कोर्टान प्रोड्यूसूय केले वयतले। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोती।